देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. कोट जालोल्या मनशांक जुदियो लोक मेळे म्हूण पाचारतालेत. तांकां सोगल्या धर्मीक आनी समाजीक कार्या पासून पयस दवरतालेत. तांचो कायदो तांकां सांगतालो की असल्या लोकां कडेन संबंद आयल्यार तोय मनीस मेलो जाता. कांय लोक तांचेर फातर मारून तांकां पयस दवरतालेत. ह्या दुयेसाचें नांवूच काडल्यार लोक भियेतालेत. पूण जेजू ताका हात लायता. मनशाचो खोलो वालोर ताचे भितर आसलोल्या गुणांचेर जाता, भायल्या दिसण्याचेर न्हय. भायल्यान मनीस विद्रूप जावंक शकता, पूण भितरल्यान तो देवाक तितलोच म्हत्वाचो. थोड्याच उतरांनी सांगचें म्हणल्यार आमी सगळीं पातकांनी विद्रूप जाल्यांत, पूण देव बापान आपल्या पुताक धाडून आमकां सगल्यांक हात लावून पेकवणी दिल्या. जेन्ना आमी आमच्या चिंतनांनी सोकला पडटात, निराशी जातात, तेन्ना उगडास करुया जेजून कसो त्या खोडकाराक हात लायलो. आदल्या काळार जायत्या कातीच्या दुयेसांक कोड अशें म्हणटालेत, आनी आदल्या कोरारांत कोड बरें जाल्लो मनीस याज्ञिकासोरी वचून आपणाची तपासणी करून घेतालो. उपरांत देव मंदिरांत देवाक दानां भेटयतालो. जेजू हो देवाचो कायदो पाळून त्या खोडकाराक ताचें आंग याज्ञिकाक दाखोवंक लायता आनी देवाक थारायलोलें दान भेटूंक लायता. अशें करपांत जेजून केल्ले मिलाग्रीची तपासणी जावन समाजाक एक मिलाग्र जाता. ह्या मनशा संदर्भान आमी जाणवाय की ताका खर कोड जाल्लें. ताची कात सामकी विगोरलोले भाशेन जाल्ली, पूण ताका जेजूचे पूर्ण भावार्थ आसलोलो. आमी लेगीत गरजेवंतांक देवाच्या मोगान हात लावूंक फाटीं सरूंक फावना. देवाच्या मोगाची गरज कोणाक आसा हाची तुका खबर आसा? जेजूची शिकवण आनी ताचे कडसून पेकवणी घेवंक लोक ताचे भोंवती गर्दी करतालेत. पूण जायते पावटी जेजू एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जायत्यो संवसारी गजाली आमकां भुलयतात आनी आमी तांकां भुलतात. जेजू भाशेन आमी एकसुरे सुवातेर बसून देव बापा कडेन उलोवपाक जाय, मागणें करपाक जाय. खरी शक्ती देवा कडच्यान येता आनी आमी ही शक्ती देवाच्या सांगाता वेळ सारून मेलोवपाक जाय. मागुया. बापा, कोण नासलोल्यांची सेवा करूंक आमी भायरलोल्यांक भोवपणाच्या नाट्यान वेंगूंक आमकां कुरपेन भर. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियालें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर पवित्र राव, कुशाल राव.